सगळ्यांक आमकां स्वतंत्र केल्या पापाच्या गुलामपणांतली आनी स्वाधीन केल्या आनी भाशेन आमकां सोडल्या तेन्ना न्हय बाबा आमकां मनशांकूच जेजू मेलो खुर्सार बोगोच आख्खे रोसले जी बालोतराच्या एक भाशेन ओजाकार आसा पापकाच्या ओजाकार आसा सगळे रोसले झाडां पेडां दोंगरां सगळे सोयपाक ताणें सोडल्या ताची फळां सोडमणीची जोड एक भाशेन आमचे रोसलीत आसा आनी हे ओळखून घेवपाक आनी देखूनच ताचो आत्मो सगळ्या वेळार विनोदी करता मागणे करता आमचे पासत आमची स्वतंत्र कशी आमी जीव आनी ताचो किरीत भाशेन आसण्यान सोडपून आमी सोयपाक आनी पडूंक आनी पुरीस प्रितीच्या बाबा पर्यंत जावन आसा तेच पुरीस सोयपाची जरूर मोदेर ते जाचे जेजू मेलो मनशा फुडाक सोडून झाडां उबी मरण आयलें पापकाचें झाडां उबी थारोन आयला आमकां सगळ्या मनशा फुडाक मनशांकूच न्हय आख्खे रोसलेक अशें आमकां बायबल पावस सांगता रातच्या दिसाची वाचप आमी तो मिसांग वांटो घेतला जाल्यार आयकला देवा मनशाक रोसला तेन्ना रोसली आनी मनशाक अधिकार दिलो कारभारी केलो आनी राखणदार केलो न्हय दोनी पोंड देवाचे रोसलेचे आनी भाशेन वाडाक चोडाक तितून गोराक तितून उदार करप सपोर्ट करप देवा हुकूम घालपाक मनशाक पावल करूंक आनी हे स्थिती भाशेन आयच्या दिसा नियाळटना आनीचो पुलीस राखणदार पुलीस तो आमचो राखता आमची सोय आमची उदक आमची शेतां काडटा आनी आमकां सगळ्या शेतकारांचे आशिर्वाद घालता आनी आमचे शेतकार भाव भयणां जावन आसात सोयकाचे शेतां काडपाचे राखणदार ते कांय जबाबदारी आसा शेतां काम्यास करून ही भाशेन उत्पन्न करून आमी हे भाशेन वावुरता कांय करून आनी देखूनच हो काणीचो पुलीस आयकता आमची मागणी कित्याक आमी सगळीं आदर भावार्थान येता वर्साच्या वर्सा मागून वरसपो थोडी जाण येतात जायत्यो आंगोड्यो जायती मागणी तुमी घालतात हांगासर बिकॉज हो पुलीस सोडमणीचो पुलीस आमकां सगळ्यांक सोडिता पापांतली वायटांतली आमचो बाबार्थीर करता त्या पुलिसाची पोट करून आमी हे भाशेन मागणे घालता आनी देव जेजू आमचो सोडमणार आयकता कित्याक कोवीड पुस्तां ताणें मनशा फुडाची सोडवण केल्या पुलीस ही भाशेन सोडवणीची अभ्यास जावन आसा देखूनच व्हडलो मान आमी दिता पुलिसाक आनी होच राखणेचो पुलीस ह्यो हांडीचो पुलीस आमकां आमची मागणी आयकता म्हणून आमी भावार्थान सोप मागूंक येता पूण एकूच तो पुलीस जेजूचो सोडवणीचो सगळ्या मनशा फुडाक आनी जेन्ना आमचे लागीं शेतां भाटां आसा तेन्ना देवाची उतोवणी आमकां सांगता सगळे रोजनीचे ताचो शिको आसा म्हणून लेविटिकस पुस्तक सांगता वाडनेस सदांकाल तुमी विकचे न्हय सदांकाल ती जावन आसा सर्वेस्पराची दवरून दान दवरून देवाची देवान आमकां दिला राखूंक सांबाळूंक जोबाचें पुस्तक आमकां सांगता दुसऱ्या बरावेसन की सगळीं रोसना देवाची वापांडी करता म्हणून झाडां पेडां सगळीं जनावरां उडयता आनी देवाचो मोग देवाचो संदेश आमकां दिता बिकॉज वी हॅव टू बी कनेक्टेड विथ मदर नेचर आमची झाडां पेडां आमची शेतां भाटां आमची उदक सगळें संबंद आसा खोल संबंदान आमी आसा आनी खुरीच एक भाशेन संबंदान एकचाराची गाण फरकाची गाण ती आमकां सगळ्यांक एकठांयता देखूनच ह्या दिसा पयलींच आमी नियाळटा आमची पासावणी करुया आनी जायती मागणी घालता पुरसाची आमी सगळीं क्रिस्ती बाबार्थी तशेंच आख्खी आमची गोंयचें सगळीं भाव भयणां आयल्यान आमी पास करुया सोयबाचो मोग राखण करून सांबाळून आमची शेतां भाटां हे भाशेन उत्पन्न करून आनी देवाक गोडती मोहिमा आमी दिवं तेन्ना देव आमची मागणी आयकतलो तर ह्याच भावार्थान प्रितीच्या बाबा कडेन आमची थोडीशी मागणी आमी जेजूच्या नांवान बाबा मुखार उबारुया भुरग्यांचे देणे जाय जायते मागूंक पिडा काडून उडय हे मागूंक आयल्यान तूं विनोदी फावो कर म्हूण आमी तुजे लागीं मागता पुर्वजां खातीर आमी मागुया ही बांडाबोड हो कुरीस जेन्ना आसलो एक धाकटुल्या वाड्याचेर आनी आमचे पुर्वज जायते शेतकार आदेल भाव तांणी बरो वावर केलो आनी तांचे परंपरा हे आमचे आतांचे भुरगे आनी व्हडली पिळगा हे सांबाळून दवरूंक आनी जे भाव आमचे मरण केल्यात तांकां कुडी आत्म्याचे सूख फावो जावन आनी ते रूप देवाचे पळोवंक पावून आमी मागया तशेंच जायते आत्मे परगतोलीत आसात तांचोय आमी उल्हास करुया तेच बराबर आमचे आतांचे शेतकार भाव
जे उमेदीन आपलो काम काडून वावुरतात तांकां बरी भलायकी आनी पवित्र आत्म्याची कृपा फावो कर म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. हय हय लोक जायत येता आनी जायत भाशेचो येता लोक. पूण आमी लोकां हें बी कांय ना, रिलीजन बी कांय ना, पूण तेंच पासत मागताय. तेंच सांगल्या पुरो आमकां आमी तेंच पासत मागताय. आतां आमी युथा पासत मागताय, आतां आमी प्रोजेक्टा पासत मागताय. आमगे गांवां एक प्रोजेक्ट येता पूण तो बरे भाशेन सुटाव जाल्या पुरो म्हूण मागताय आमी. प्रोजेक्ट येयले म्हूण कांय ना, प्रोजेक्टा पड सगळी पडी हें आहा तें मागीर लास्टाक तोडे येता, मागीर तोडे पाड जाता. आतां आमगे गांवांत इरिगेशन प्रोजेक्ट ना, गव्हर्मेंटा इरिगेशन सिस्टम ना. हो आमगे पयलीं जाणटेल्यान केलो इरिगेशन सिस्टम, गव्हर्मेंटाक कांय न्ही. हो आमगे कोमदा दिनांनी जाणटेल्यान पुर्वजान केलोलो, तो आमी आजून सांबाळटाय आनी हेजे मुखार सांबाळीत दवरतले. कित्याक आमकांय शेत रोवपा बरी उरबा. आमगे MLA जावं मोरयान हे आमकां मिशनरी बी सप्लाय कोत्ताय फ्री आनी सरकारूय आदार दिता. पूण तेजे भरवशान आमी आनी आदरान हे शेत रोयताय. तुम्ही पळयतात GNH.